विरोधकांच्या व्हडले उलोवचो ना, एकच गोष्ट उलयतलो. ज्या मनशाक आमी 2015 भारतीय जनता पार्टीक झेडपीक उडयलो, विसांक उडयलो, पंचायतीक उडयलो, त्या मनशान आमचेर अटॅक केलो पर्सनल. तेणी आमच्या बरोबर रावन पार्टी बरोबर रावन पार्टीच्या फाटल्यान घुरो खोपलो. तेजे सगळ्यो इनलिगल एक्टिविटीचो तेणी वापर करून सगळे पयशे वाटलेले. टोटल साकोड्ड्यान तेणी कमीत कमी 10 लाख रुपया वाटले, पूण त्याचो कांयच फायदो जावंक ना. कुळ्या गेलो, हे गेलो. आणि जो म्हाजो सेकंड नंबरा वयलो कॅन्डिडेट आहा ताका खंय तरी कमी मतां पडपाक कारण हो, कित्याक हो ताका तेकलो आनी हे सगळें जालें. कित्याक तेजी जी कितें आसा आमी चड उलयना, हे सगळ्या लोकांक खबर आहा. म्हाज्या पर्सनलाचेर येयलो, हे येयलो. म्हाजो भारतीय जनता पार्टी म्हणा आहा, पूण कॅटरिंग क्षेत्रांनी गोंय नांव आसा आनी आख्खे गोंयभरचे लोक म्हाका वळखता. गोंयभरच्या लोकांनी आपल्याक सयऱ्याक फोन करून मारले, रुपेशाक मतां मारा, रुपेशाक मतां मारा, बरो भुरगो तो, आमचो भुरगो तो, मतां मारा. खंयचे जातीय भेदभाव काय जावंक ना. म्हाका हो विजय आसा तो आख्खे गोंयचो आसा. हो विजय आसा तो आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या विश्वासाचो आसा. त्या सोडून सही कॅन्डिडेट आहले ते कॉपरेटिव्ह आहले, सगळे कॅन्डिडेट बरे आहले. गोविंद गांवकारान आमचे फ्रेंडशीप आहली, पूण सदांच बरी उरली आणि बरी उरतली. त्याच्या बद्दल हांव काय उलयचो ना. तेणी कॅन्डिडेट म्हणून कितें उलोवपाचें तें उलयतलो. बाकीचे जे प्रतीक्षा संगोडकर जावं, तो महादेव शेटकर जावं, निलेश मापारी जावं, किंवा आमचो आरजीचो गितेश जावं, शशिकांत वेळीप जावं, आणि आमचे सगळे जे आसा ते सगळे कॉपरेटिव्ह आहा. तेणी केन्नाच कोणाचेर उलोवंक ना आणि तेंची सुद्धा कामां आसा ती हांव करतलो. कोणाकच हांव हे करतलो. हो विजय आहा तो भारतीय जनता पार्टीचो विजय आसा. हो विजय आसा आख्खे जगाचो जे भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर आसा. नरेंद्र मोदी आमचो पंतप्रधान धरून सकयल्लो भुतावयलो एक 13 जाणांतलो एक मेंबर. हो सगळ्यांचो जैत आसा. आणि जी जी आश्वासनां दिल्ली ती सगळी पाळटलो आणि त्याच्यानी चड पाळून दाखयतलो. आणि लोकांमध्ये आमी सगळे आसतले. आणि तुमकां खबर आहा 2027 आमी कमळ घेवन येतलो. आमचो कोण तरी कॅन्डिडेट ते एका वर्सा भितर हो झेडपीचो रिजल्ट दितलो आणि उमेदीन वयतले लोकांच्या दारांनी आमी. जैत आसा पळय आमच्या धारवाडच्या सगळ्या लोकांचे आणि सगळ्या मतदारसंघाच्या लोकांचे जैत आसा. कारण आमचो विनय भाईचें मार्गदर्शन आणि आमच्या आमदाराच्या मार्गदर्शनाक हांवें पयलीं सांगलेलें की आमी धारवाडात रिजल्ट येता पळय तेन्ना आमी जिखतले म्हणून. आणि तशें जाल्लें आसा. आमी आयज धारवाडात भरपूर मतांनी रुपेशाक लीड दिल्ली आसा. आणि आयज साऊथ गोवान आमी सगळ्यांत चड मतांनी जिखता म्हणून सदांच सांगतालो. आणि उमेश तूं म्हाका विचारतालो तुका कॉन्फिडन्स आसा म्हणून. हो आमचो कॉन्फिडन्स आमच्या लोकांक लागून आमी हो कॉन्फिडन्स सांगूंक शकता. भारतीय जनता पार्टी उमेश भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. मोहन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. विनय भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. संकेत आता दोन्ही कॅन्डिडेट बीजेपीची निवडून येयले त्याच्या बद्दल की सांगपाचें आसा तूं? आम्ही पयलींच ठरयल्लें की आमची दोन्ही मतदारसंघात बरी कम्फर्टेबल लीड येतली. आणि जे फाटल्या 13-14 वर्सांचे भारतीय जनता पक्षाचे काम आसा हेजेर लोकांचो अजुनूय विश्वास आसा. 13-14 वर्सां जावन सुद्दां मातशी एंटी इनकम्बन्सी ना. सगळे लोक भारतीय जनता पक्षा बरोबर आसा त्या रिजल्टान सगळे दिसून येता. जे विरोधक आसा ते दोन्ही विरोधक पयलींची झेडपीन एक जाल्ले तेन्ना कितें फरक पडलो त्यांच्यानी आपले परीन प्रयत्न केलो दुसऱ्यांक वोटींग आश्वासनां दिवन किंवा काही खोटी गोष्टी सांगून. पण काय त्याचो विश्वास लोकांनी दवरूं ना. रुपेश आणि मोहन दोगांयकूय लोक वळखताले. पर्सनली इतली वर्सां भारतीय जनता पार्टीचे काम करता आसतना तळागाळांतल्यान काम करून वयर आयल्ले कार्यकर्ते म्हणून लोकां कडेन तेंची वळख आशिल्ली, सगळ्या लोकांक खबर आशिल्लें. म्हणून अशें कितलेंय जर तेंच्यांनी उलयलें जाल्यार तेंचे लोकांनी विश्वास दवरूं ना आनी हांकां भरघोस मतांनी जिखोवन दिले. संकेत हो झेडपी जो पोल्स आसा तो तुजे खातीरूय खंय तरी एक हे आशिल्लें की तूं कशा तरेन तुज्या पूण तरी पार्टे खातीर जाल्यार तरी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुजो होल्ड कसो आसा ही एक परीक्षा दिसता तुका? त्या दोगांय कोण म्हाजे पर्सनल कोण आसा अशें न्ही. त्या दोगांय पार्टीचे कार्यकर्ते तेंचे बरोबर हांवूय पार्टीचो कार्यकर्तोच. सो हांगा कितें जैत मेळटा त्या पार्टी खातीर बेनिफिशियल आसतालें आनी फुडें पार्टी खातीरूच बेनिफिशियल आसतालें. हांगा इंडिव्हिज्युअल कोणाक वयर काडपा खातीर हें इलेक्शन जावन आशिल्लें. सो हांव हे सगळें श्रेय आसा तें सगळे आमच्या कार्यकर्त्यांक, सगळ्या पार्टीच्या लिडरांक, आमदारांक, सगळ्यांक जे कोण पार्टी खातीर काम केल्या, पंच सरपंच कोणीच फाटीं रावना, सगळ्यांनी मेळून काम केलां म्हणून ही व्हडली ही लीड मेळ्ळ्या. पूण हे सगळे श्रेय हांव पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक दिता. विनिंग संदर्भात भाई दोन्ही उमेदवार निवडून येयले त्या संदर्भात हे पक्षाचे पयलींपासून कार्यकर्ते प्रामाणीक कार्यकर्ते आणि धारबांदोडा मतदारसंघ आणि सावडे मतदारसंघ या दोन्ही मतदारसंघात कार्यकर्त्यांनी खूप भरपूर काम केले. विरोधकांनी म्हाका दिसता मताक 3,000 सुद्धा वाटले. तरी आसतना आमचे कार्यकर्त्यांनी फक्त उदक आणि बडारवे पाव खाऊन काम केल्लें आसा. आणि हे काम कश्टाचें काम आसा. श्रेय हे सगळे कार्यकर्ते वता. कारण मुख्यमंत्र्यान केल्लीं कामां ह्या भागांतलीं आनी आमच्या आमदारान केल्लीं कामां
लोक खुबशे सोशल मिडिया करताले की रस्त्याक फोंडकुलां दाखयतात पूण सावर्डे मतदारसंघात कोणीय येवचें आनी एक फोंडकूल दाखोवचें सिंगल फोंडकूल दाखोवचें की सावर्डे मतदारसंघात बरो विकास जाल्लो आसा आनी बालाजी बाब जर पयलीं सांगतालो की धारबांदोडेचे आमी 70% वोट दिता सांगले आनी त्या उतराक तशीच तेंच्यांनी उतराक सगळे कार्यकर्त्यांनी काम करून मत दिल्लें आसा रुपेश आनी मोहन दोगूय पार्टीचे एक प्रामाणीक सामान्य कार्यकर्ते गरीब घरांतले कार्यकर्ते एका पक्षान वयर काडलेले आसा हें श्रेय कार्यकर्त्यांक